असे म्हणतात की लोकांनी जी ट्रॅफिक सिग्नल्स आसा ती ज्यो ट्रॅफिक सिग्नल फॉलो करूंक जाय, पूण आमी सद्या आसा चिंबल जंक्शनाचेर आनी हांगासर म्हाका दिसता लोकांनी जर ट्रॅफिक सिग्नल फॉलो करूंक जाय जाल्यार ते ट्रॅफिक सिग्नल पयलीं लोकांक दिसपाक तरी जाय। जर तुमी ओल्ड गोवा वटेच्यान जर पणजे वता आनी जर तुमी ह्या चिंबल जंक्शना कडेन आयल्यान पावता जाल्यार तुमकां ह्या जंक्शना कडेन पावसर ते जे ट्रॅफिक सिग्नल आसा ते तुमकां दिश्टी पडचे ना, कारण हांगासर जो फ्लायओवर आसा तेजें काम चालू आसलेल्या कारणान हांगासर जे अशें पार्टिशन जावं अशी बॅरिगेड्स जी घातल्या तेजे लागून जर तुमी सारके पळयत जाल्यार म्हाज्या फाटल्यान हेवटेन हांगा जे सिग्नलाचे स्टॉप म्हणून बरयला थंयसर पावसर तुमकां हो जो हांगासर जो ट्रॅफिक सिग्नल आसा तो तुमकां दिश्टी पडचो ना। तर म्हाका दिसता हांगासर जर हे ट्रॅफिक सिग्नल हांगासर लेफ्टान आसा थंय ते कोणाकूच दिश्टी पडना हांगासर जंक्शना कडेन पावच्या पयलीं, जाल्यार ते खंय तरी एक अशा जाग्यार सेट करपा जाय जाणे करून जेन्ना जे लोक आसात ते लोक हांगासर जंक्शना कडेन पावच्या पयलीं तांकां ते ट्रॅफिक सिग्नल दिसचे। आनी असो जो कितें जर समजा हांगासर ह्या जंक्शनाचेर अपघातूय जावपाक शकता, कारण लोकांक एकदां ट्रॅफिक सिग्नल दिसना तेजे कारण लोक फास्ट येतात। कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा तेंच्यांनी ह्या गजालीची नोंद घेवन हांगासर एक एक्शन घेवपाची गरज आसा, जाणे करून हे जे ट्रॅफिक सिग्नल जशें आमी सांगलां की हांगासर बॅरिगेड्स आनी जो फ्लायओवराचो काम चलता तेजे लागून लोकांक हांगासर जंक्शना कडेन पावसर ते दिसचो ना, जाल्यार तेजेर कितें तरी एक एक्शन घेवन हांगासर ते ट्रॅफिक सिग्नल आसा ते रिलोकेट करून अशा जाग्यार तेंच्यांनी घालचे ज्या जाग्यार लोकांक हांगासर ते ट्रॅफिक सिग्नल दिश्टी पडचे की ते बाबा रेड आसा काय ग्रीन आसा ते। प्रुडंटा खातीर चिंबलाच्यान शिरीश कुंकळकर वांगडा हांव स्वप्नील तारी।